तत्सवान् तेन मे सफला भक्तृभवेत जन्मजन्मनेः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। जय देवा स्वामी समर्था श्री गजानन महाराजा आज प्रमाणे हे स्थान देवता आज बगदेश्वर देवता आज बाल गोपाल भक्त मंडळी भाविक भक्त मंडळी बोगदारावताच्या ग्रामस्थ मंडळी आणि याप्रमाणे राहणाऱ्या सगळे त्या मुलाबाळा आणि त्या बायलांनी आणि आपण सगळ्या लोकांनी आज तुझ्या मित्रमंडळी ज्याप्रमाणे सैल मंडळी याप्रमाणे या ग्रामस्थ मंडळी अशी आपण तुझ्या जनाकडे येऊन आज गणेश जयंतीच्या शुभनिमित्तानं आज आपण बालकी घेऊन तुझ्या जनाकडे आणि बालगोपाल भक्त मंडळी नाचत गाचत आज तुझ्या जनाकडे येऊन सेवा करता अमृताच्या पळणाला ठेवून सेवा करत आहे। सेवाची कल्पक जी किती फळ असा त्यांच्या पत्रान प्राप्त करून दे आणि त्यांच्या सगळ्यांक परिपूर्ण तुझ्या अनुग्रह आशीर्वाद आणि कसली किती बाधा वाईट जी किती पीडा आणि किती कसली किती बाधा सगळे निवारण जाऊन मुला बाळाला परिपूर्ण आरोग्य आयुष्य सद्वासना सद्विचार आणि आपण सगळे त्याला प्राप्त करून देऊन सगळ्यांक परिपूर्ण तुझ्या अनुग्रह आशीर्वाद देऊन आणि कसली किती बाधा पीडा जी किती असा सगळे पाठीमारा आणि याप्रमाणे या मंदिरात गणेशजीच्या पहिले कोणी ज्या लिंबू ज्याप्रमाणे करणी करतो अशाप्रमाणे करून त्याप्रमाणे तुझ्या चरणाकडे अशाप्रमाणे किती विपाक लागून आणि या गणेशजीचे कार्य आणि व्यवस्थित रूपात होऊ नये म्हणून ज्याप्रमाणे कोणी किती केलेले असा बालेगावचे असो ज्याप्रमाणे कोणी त्या केलेले असो सगळे त्याप्रमाणे त्यांना तू पळून घे आणि तुझ्या पूर्ण आशीर्वाद या बालगोपाल भक्त मंडळी आणि भाविक भक्त मंडळीचे धरून सगळ्यांच्या हातानं वर्षानुसार सेवा करून घेऊ पाहिजे कोण जबाबदार तो घ्या समस्त ज्याप्रमाणे भूत प्रेत पिशाच यक्ष यमदूत सर्प मृत्यू अशाप्रमाणे भयबाधा सगळे निवारण करून घे करता त्या ते उद्योग द्या व्यवसाय त्यातून यश कीर्ती लाभ प्रगती उन्नत स्थान म्हणतात ते प्राप्त करून द्या सगळ्यांच्या घरात सुख समाधान शांती म्हणतात ते प्राप्त करून देऊन सदा सर्वदा सुखी दवर आणि आज सगळ्या ग्रामस्थ मंडळी आणि भक्त भाविक मंडळी तुझ्याकडे येऊन जे किती सेवे केले असा सेवेचे कल्पक जे किती फळ असा त्यांच्या पत्रान प्राप्त करून द्या अशा सदा सर्वदा सुखी देवरा देवा सर्वार्थ रक्षण करा कल्याण करा आणि बरे करा। बगदेश्वर महाराज की जय, गजानन महाराज की जय। आमचे 25वे वर्ष आसा यंदाची 25वी जयंती आमी साजरी करतात। सासमळे उत्सव मंडळ या एका आश्रयदाते आमचे खूब आसात वाड्या वयल्या लोकांचो सपोर्ट आसा
ह्या 25 वर्सांत आमी खुबशे कार्यक्रम केल्ले आसा. आयज आमचे सकाळचे कार्यक्रम पाळणो, तशें महाप्रसाद जालो, तशें आतां पालखी उत्सव, तसोच आनी 5 दिसाचे कार्यक्रम आसतले देवळान. तेन्ना पालखी ही बऱ्या भाशेन सगळे अशी रावंड मारून वाड्या वाड्याचेर भोंवता आनी लोकांचो आमकां खुबसो प्रतिसाद मेळटा. तेन्ना आमी लोकांक तशेंच तमाम गोमंतकांक ह्या दिसाचे शुभेच्छा दितात. गणेश जयंतीची शुभेच्छा दितात. तशेंच गणेशा कडेन मागता सगळ्यांक बरें आरोग्य, बरें इच्छा आकांक्षा तेंची पूर्ण करपाची, धन दौलत दिवपाची. आनी ही जी पालखीचो सोहळो आसा, हे गणेश मंदिराचें काम आसा, हे गणपतीचें काम आसा, ते वर्सान वर्स अशेंच भुरग्यांनी फुडें सरून ही पालखी सोहळो, तशेंच मंदिराचे कितें जे कार्यक्रम जाता ते बरे भशेन करचे, इतलेंच हांव सगळ्यां कडेन, भुरग्यां कडेन, तशेंच आमच्या वाड्या वयल्यां कडेन, तशेंच हांगा जमलेल्यां कडेन मागता. ह्यो सोहळ्याक ब्रेक जावपा जायना, अशीच परंपरा ही चालूच उरपा जाय. मार्गे हळूहळू चाला मुखाने मोरया बोला गोपेश्वर महाराज की
बोगदा गणेश जयंतीच्या दिसा बोगदा गणपती मंदिरात प्रत्येक वर्सा म्हणजे त्याचा आयज वाढदिवस असो म्हणून आम्ही गणेश जयंतीच्या दिसा एक उत्सव असो ह्या दिसा म्हणजे एक 4 ते 5 दिसाचो कार्यक्रम आसता. आयज त्याचो पयलो दीस. काल श्रीफळ दवरून त्याची सुरवात करता आमी आणि आयज पालखी जाल्या उपरांत आरती जाली की त्याचे देवाचे कितें कितें कार्य आहा त्याची सांगता जाता. म्हणजे आतां आयज राती आमकां 1-1:30 पर्यंत पालखी वयतली. मागीर पालखी जातकूच आरती तीर्थप्रसाद आणि आयज हो कार्यक्रम जालो. मागीर एंटरटेनमेंट आणि जे बाकीचे कार्यक्रम एक दीस मध्ये पूजा आसा असो 5 दिसाचो कार्यक्रम. बोगद्यार ह्या आमी आतां बोगदेश्वराच्या देवळान आहा. त्या देवळान एक जागृत देवस्थान आणि हे गणपती मंदिर हेचेर सद्यान आमचे सगळे भाव हांगासरले आमचे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे भाव ह्या देवळाक पयलींच्यान आतां पर्यंत एक श्रद्धेन हांगा येता आनी जे कितें देवा कडेन मागता तांकां सगळ्यांचें मान्य आहा की हांगासर आमकां हो देव पावता. बोगदेकार आनी गणपतीच्या आशिर्वादान आयज ह्या भागांत आमी कितलेशे बऱ्याक पावला लोक आनी अशे श्रद्धेन जेन्ना हें काम करता प्रत्येक वर्साचें गणपती मंदीर आनी बोगदेश्वर मंदीर आयज परत एकदां सांगूंक सोदता की आमी हें सगळें करतना घडोवन हाडटना आमच्या जाणट्यांनी खुबशी खास्तीक घेवन जेन्ना ह्या दोंगराचेर रावपाकूय लोक तयार नासले अशा वेळाचेर हें देवूळ घडोवन हाडपाक लागून जी मेहनत केल्ली आहा ते जाणटे अजुनूय आमच्या मदीं आहा आनी आतांचे भुरगे तितल्याच उमेदीन हें कार्य फुडें व्हरता. मागता देवा कडेन तांकां सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी अशीच देवाची सेवा हेतून खंयचोच धर्म जात आमी कांय माननासतना हांगा मनयता. हे वर्सान वर्सा आमी मनोवपाचें जेणे करून आमी एकजुटान आनी एक हेतून आमी गोंयकार जशे आख्ख्या गोंयांत रावता तशे ह्याय भागांत बी रावता तशेंच आमकां देवाचो आशिर्वाद लाभतलो आनी आमी अशे रावतले एक जावन सगळे वावरतले आनी एक बरी कार्यां करपाक फुडें सरतले. म्हाका देवा कडेन आमकां सगळ्यांक आमच्या सगळ्या ह्या सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें. देव बरें.